Psalm chapter 40 verse 17. हांव दुबळो आनी दळदिरो, तरी सरस्पोर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सोडवणदार, म्हज्या देवा कळव करिनाका. Daniel chapter 3 verse 1. नेबुकॅडनेझर रायान भांगाराची एक मूर्ती करयली. ती 60 हात उंच आनी 6 हात रुंद असली. ताणे ती बाबिलोनाच्या प्रांताच्या दुराच्या मैदानार उबारली. तुतरेच्या पिर्लिकेचो किन्नाराचो, सारंगीचो, विण्याचो, सनायेचो आणि इतर सगळ्या भासांतराचो आवाज तुम्ही ऐकतच तुम्ही धरणीर सरपडून नेबुकॅडनेझर रायान उबारलेल्या भांगाराच्या मूर्तीक आराधन करूंक जाय. जो कोण धरणीर सरपडून आराधन करिना ताका तख्यान जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तुवें बाबिलोनाच्या प्रांतान कारभारी नेमलेले थोडे जुदे म्हणजे श्रद्धक, मेशक आणि अबिदेनेगो आसात. राया, हे मुनीस तुझी पर्वा करिनात, ते तुझ्या देवाची सेवा करिनात आणि तुवें उबारलेल्या भांगाराचे मूर्तीचे आराधन करिनात. नेबुकॅडनेझर एकदम रागार पेटलो. श्रद्धक, मेशक आणि अबिदेनेगो ताका हाडूंक ताणी आज्ञा दिली आणि तांकां तख्यान राया मुखार हाडले. आता तुतरेच्या पिर्लिकेच्या किन्नारेचो, सारंगीचो, विण्याचो, सनायेचो आणि इतर सगळ्या वसांतराचो आवाज ऐकतल्या तेन्ना धरणीर सरपटून हांवें उबारलेल्या मूर्तीचे आराधन करूंक तुम्ही तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुम्ही तिचे आराधन करिनात जाल्यार तख्यान तुमकां जळत्या उज्याच्या आकट्यान उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जाय. आणि आम्ही सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले आणि तुझ्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारू. पूण तो निवारना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा, आमी तुझ्या देवाची सेवा करचे ना आणि तुवें उबारलेल्या त्या मूर्तीचे आराधन करचे ना. अशें ते मुनीस आपले दगले, विजारां, तोपयो आणि दुसरी वस्त्रां न्हेसलेले आसतनाच तांकां बांदले आणि तांकां जळत्या उज्याच्या आकट्यान उडयले. रायाच्या कडक्काचेक लागून आकटे इतले चड तापयले की दगदतीत उज्यान श्रद्धक, मेशक आणि अबिदेनेगोन तांकां उबारून व्हरतेल्या मनायाक भस्म केले. पूण श्रद्धक, मेशक आणि अबिदेनेगोन हे ते गी मुनीस बांदून आसून जळत्या उज्यान आकट्यान पडले. ते देवाक गितां गायत आणि सरस्वराची स्तुती करीत उज्या मदले भोवूंक लागले. आजारिया उज्या मध्ये उबे रावलो आणि ताणे अशें प्रार्थना केले. सरस्वरा आमच्या पूर्वजाच्या देवा, तूं सदैव आणि महिमा तुका फावो. महिमेवन तुझे नाव सदा सर्वदा. तुझे आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हरी एक पटकिरी म्हूण रुजू करतली. हे सरस्वराच्या सेवकाची सुभा, म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पोर. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरस्पोर भरपूर दिरव्याने भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंय फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्राक तूं रीण दितलो, पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. आयसाया चॅप्टर 45 2 and 3. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आणि लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सरस्पोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडयोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात.
Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सरस्पोर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळू. सरस्पर आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुझेर फांको आणि तुझी दया करू. सरस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखव आणि तुका शांती दिव.